सक्कट सांगाता मेळ्या एक्झॅक्टली सक्कट सांगाता मेळ्या म्हणल्या कांतार लेट अस मिंगल टुगेदर म्हणल्या एका इंग्लिश कांतार असो तर सुमो इंटरेस्टिंगली पोवी सभेन हो वांजेल अधिकृत म्हणून मानून घेऊन नाको फादर जोकिम मिरांदा ओमजोर फिरगजे गोयांत आवन आयलो This bloody patriarchal system. Madam, please come to the point. मंगळुरी कोंकणी कथोलिकांच्या अस्मितायेचो गुर्त तशें आचरण करचे मोंती फेस्त खंयसर सुरवातलें म्हणलें फाटल्या 10-12 वर्सां तावन माध्यमांनी चर्चेचो विशय जाला. हाचे मूळ मंगळुरांत वा गोंयांत वा आनी खंयसर म्हणलें सवाल घेवन आयची जमत आमी मांडून हाडल्या. जड्ज जावन ह्या मोंती फेस्ता विशीं जायतो संशोध केल्लो मानादीक बाप दोतोर मेल्विन पिंटो जेसा हांगासर हजर आसात. तर आता आमी आयच्या दिसाची जमत आराम करूया. मंगळुरांत आता आचरण करच्या मोंती फेस्ताक आनी गोंयांत सुरवातीले म्हणच्या मोंती फेस्ताच्या धार्मीक रितीरिवाजी मध्ये तशेंच सामाजीक संप्रदायामध्ये एकामेका ताळ पडनातलो फरक आसा म्हणटाच मोंती फेस्ताची मूळ कळा भितर गूण सोदनाची गरज आसा. तर आतां तुमी तुमचो वाद सुरू करचो. देव बरें करूं. जे कितें आमी उलयता ते आमी दाखल्या समेत उलयल्यार आमच्या वादाक बळ मेळटा म्हूण चिंतून म्हजो वाद हांव दाखल्या समेत सुरू करूंक आशेता. ओके मिलॉर्ड 2016 अल्फी डिसोजा हांणी बरयल्ल्या एका लेखना प्रमाणे आनी सबार मंगळुरी क्रिस्तांवांनी मांडून आनी पातयेवन आयिल्ल्या प्रमाणे सप्टेंबराच्या 8 वेर आचारसूंच्या मोंती फेस्ताची सुरवात फरंगीपेटेंतल्या मोंते मरियानो कोवेंतांत 1763 इसवेंत फादर जोकिम मिरांदा हांणी सुरवात केल्ली म्हणून सांगता. हे लेखन सांगता. पोर्चुगीजांनी मंगळुराक पांय तेंकलेंच तांणी नेत्रावती न्हंयतडीर अर्कुळा गांवांत सान फ्रांसीस आसिसीक समर्पिल्ली एक इगर्ज उबारली. ओके आनी तोळच्या काळार थंयसर फकत युरोपी मात्र रावताले जाल्ल्यान त्या जाग्याक फरंगीपेट म्हणलें नांव आयलें. मेलॉट फरंगीपेट म्हणलें नांव ह्या कारणा खातीर आयिल्लें. आनी एक वाद असो आसा आमच्या करावळेच्या हिंदू लोकांमध्ये देवीची भक्त चड आसली आनी ही आमच्या मिशनरींनी पार्क केली. आनी आमच्या हांगासर आयिल्ले मिशनरी मोरी मायेचे अखंड भक्तीक जावन आसलेल्यान तांणी हांगासर मोंती फेस्त सुरवातून मोरी मायेचे आराधन लोकां मोगाळ केलें. मेलॉट हे रिजन आसूंक पुरो. आनी एक वादू तशें ह्या फेस्ताक कुरल्दा परबा वा लवणेचे फेस्त म्हणून आदीं ह्या पळयताले अजून ह्या पळयतात. आनी ह्या दिसा मंगळूर दिएसेसींत कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांनी सांगाता मेळोवन नोवें जेवचें वा नोवें आपल्या कुटुंबाच्या इतर सांद्यांक म्हळ्यार परगांवांत आसलेल्यांक दान दिवचें असली जायतीं आचरणां मेलॉट फकत मंगळुरांत मात्र पळोवंक मेळटात. ओन्ली इन मंगळूर. जर मोंती फेस्ताची सुरवात गोंयांत जाल्ली तर असली कसलीं आचरणां थंयसर आमकां कित्याक पळोवंक मेळनात? वाय? दॅट इज ऑल युअर ऑनर. दॅट्स ऑल. आपल्या सुदीर्घ प्रस्तावना खातीर मानेस्त गोमेज तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या हास्य प्रवृत्तीक देव बरें करूं. हिस्ट्री प्लेज द मेजर रोल इन ऑल द आर्ग्युमेंट्स. संवसारांतल्या सर्व वादांक इतिहास गवाय दिता आनी आमी इतिहास काड निवडोवंक जायना. सो लेट मी एक्सप्लेन द हिस्ट्री वन्स अगेन. 1510 नोव्हेंबर 25 वेर तिसवाडी वाठार म्हळ्यार तिसवाडी म्हणलो जागो बिजापूरच्या आदिलशाह हातून जिखून घेवच्या मारिफात पोर्चुगीजांनी गोंयांत आपली राजवट सुरवातली. हाच्या लगभग 9 वर्सां उपरांत म्हळ्यार 1519 इसवेंत मनेस्त आपोन्सो अल्बुकर्क हाणें आतांच्या पोरण्या गोंयांत कापेला दे नोसा सेनोरा दे मोंते म्हळ्यार दोंगराचे आमचे मायेचे कोपेल बांदलें. हें कोपेल अजून आसा. माय लॉर्ड, हें कोपेल अजून आसा. पोर्चुगीज भाशेंत मोंते म्हळ्यार दोंगर. आदीं थंय सप्टेंबराच्या 8 तारखेर सायबीण मायेचें फेस्त आचरसिताना त्या फेस्ताक मोंती सायबिणीचें फेस्त माय लॉर्ड मोंती सायबिणीचें फेस्त म्हणलें नांव आयलें.
1552 वर्सा म्हळ्यार 1052 वर्सा डच देशाचो जेजुईत पाद्र्याक फादर गस्पर बार्जेवस गोंयांक येवन पावलो. ताणें मोंती सायबिणीच्या फेस्ता वेळार थंयच्या भुरग्यांक मोंती सायबिणीक फुलां भेटोवची रीत शिकयली. हाचे पुरावे आनी धकले फादर गस्पर हाणें रोमांत असलेल्या आपल्या जेजुईत श्रेश्ठ वडिलांक बरयलेल्या पत्रांनी डॉक्युमेंटा इंडिका 1772 हांगासर मेळटात. मोंती फेस्त मंगळूरांत 1763 इसव्यान सुरू जातलें तर गोंयांत 1519 इसव्यान सुरू जातलें. लगभग 200 वर्सां पयलें मंगळूरच्या की लगभग 200 वर्सां पयलें गोंयांत मोंती फेस्त सुरू जातलें. दॅट्स ऑल. भोव बरें. पूण फकत 2 कुशीचे वाद आयकून म्हाका एक निर्णयाक येवंक असाध्य जाला. देखून आमी ह्या फेस्ता विशीं इल्लें सडीत जाण जावचें बरें न्हय गी. सो लेट अस कंटिन्यू द डिबेट. ओके, थँक्यू युअर ऑनर. आता पयल्यान पयलें आमी मोरी मायेच्या आराधना फाटल्या इतिहासा विशीं जाणा जावच्या खातीर इतिहास तज्ञ मानेस्त वर्गीस हांकां मुखार आपयता. मिस्टर वर्गीस, हॅलो. मोरी मायेच्या आराधना फाटल्या इतिहासा विशीं तुमकां कळीत आसची थोडी माहिती आमकां दिवयात. ओके. येस. या, थँक्यू. माय लॉर्ड, मिरी रुबीन एक हिस्टोरियन. ती क्वीन मेरी युनिव्हर्सिटी लंडन हांगासर शिकयता. ती आमकां अशें सांगता, मोरये विशीं आमी आयकूंक जायतो विवार सुवार्ते बायल्लो. म्हळ्यार ह्या मार्क, मातेव, लूक, जुवांव हांच्या वांजेलांनी आमकां मोरये विशीं चड वाचूंक मेळना. हे कित्याक म्हळ्यार हे वांजेल जेजूच्या शिसांनी जेजू ओटुआसच्या उडासाच्या आदारार बरयल्लो. पूण दुसऱ्या शतमानांत जेम्साच्या अपोक्रिफल वांजेलांत म्हळ्यार फोटो गॉस्पल ऑफ जेम्स हातून मोरयेच्या सगळ्या जिनेचो सुविवार आटापला. इंटरेस्टिंगली पोवीत सभेन हो वांजेल अधिकृत म्हूण मानून घेवंक ना. माय लॉर्ड, इट्स अनऑफिशियल. पूण पोवीत पुस्तकांत मोरये विशीं नातलो विवार ह्या वांजेलान भरती केलो तशें म्हणयत. ओके, आनी एक विशय असो आसा. सुमार 5व्या शतमानांत पूर्व रोमांत मारिया जयंती तांच्या 9व्या वर्साच्या दिसा म्हळ्यार सप्टेंबराच्या 8 तारखेर आचरशी जालें. सप्टेंबराच्या 8 तारखेर. थोड्या गाड्यान मात्र वेगवेगळ्या दिसांनी आचरशी जाता. पूण सर्ताव जावन संवसारभर सप्टेंबराच्या 8 तारखेरच आचरसूंचे. थँक्यू सर, थँक्यू. भोव बरें. हें हांवूय ओंपता. वांजेलांतली साबार गणितां उडासाच्या आदारान बरयल्यांत आनी तातूंत मोरी मायेचो उल्लेख चड ना. हें हांवूय ओंपता. पूण ताच्याकी पयलें संवसारार स्त्री सत्तेचें आराधन कित्याक सुरू जातलें म्हूण जाणा जावचें बरें म्हूण चिंता. कित्याक म्हळ्यार हाचे वरी म्हाका शीद गोंयांत सुरू जाल्ल्या मोंती सायबिणीच्या फेस्ताक लिंक करूंक जाता. सो प्लीज. या, शुअर. माय लॉर्ड, आतां हांव स्त्रीवादी चिंतकी मानेस्तीन गोवियस हिका मुखार आपयता. थँक्यू सर, थँक्यू. प्लीज. हॅलो मॅडम, मानेस्तीन गोवियस. संवसारार मनशाकुळाच्या चरित्रेंत स्त्री सत्तेचें आराधन कित्याक सुरू जातलें ह्या विशयान कोर्तीक थोडो विवर दिया. योर ऑनर, ह्युमॅनिटीच्या हिस्ट्रींत लगभग 14,000 वर्सां आदीं मनशान तंबू मारून साबळी करूंक सुरू केल्या उपरांत दादल्यान साबळेंतलें भराचें काम, राजकीय, शिकारी, झुज आनी धार्मीक जबाबदाऱ्यो सांबाळ्ळ्यो तर स्त्रियेन खाणा वरवेंचें उत्पादन, दास्तान, भुरग्यांक जल्म दिवचें, तांचें पालन पोशण करचें आनी हेर कुटुंबाच्यो जबाबदाऱ्यो सांबाळ्ळ्यो. अशें आसता एक संतत वाडोवंकू, उरोवंकू आनी मुखारूंक स्त्रीच कारण म्हळ्यार चिंता बोळ जावन आयलें. आनी ह्या वरवीं स्त्रियेक कुटुंबांतून स्थान फावो जाल्लेंय आसा. आयड लायक टू ब्रिंग टू युअर नोटीस युअर ऑनर, डेनियल एव्हरेट म्हणलो अमेरिकन लिंग्विस्ट म्हणजे भाशे विज्ञानी मनशान सोदून काडिल्ल्या तंत्रगिन्याना पैकी भासच बोव व्हड तंत्रगिन्यान अशें तो म्हणटा. आनी भास सोदून काडिल्ली कीर्त स्त्रियेकच फावो जाता. कित्याक म्हळ्यार
आवयच्या उस्क्यार पानो चिवोन वाडोन येवच्या भुरग्याच्यो गरजो समजूनची सकत आसची आवयकच आणि त्या खातीर आवयनच भाशेचो आविष्कार केलो अशें म्हणयेत आणि ह्याच तर्काचेर जल्मातावन एका व्यक्तीन उलोवच्या भाशेक मदर टंग म्हणजे मायभास अशें म्हणयेत. पूण नागरिकता वाडोवन येताना मातृप्रधान आशिल्ली समाज क्रमेण पितृप्रधान जावन बदलली. दादलोच श्रेष्ठ, स्त्री दुसऱ्या वर्गाची म्हणल्यार चिता बोळ जावन आयले आणि ह्या सांगता देवाची परिकल्पनाय बदलली. उंचलो आसलो वा बळवंत आसलो देव वा हेर कितेंय दादलोच जावंक पावलो. दिस ब्लडी पेट्रियार्कल सिस्टम. ऑब्जेक्शन युअर ऑनर. मॅडम तुम्ही वाट चुकताय आसात. हांगासर आमी मोरी मायेच्या फेस्ता विशीं वा मोंती फेस्ता विशीं ताच्या आचरणा विशीं बासा बसलयते आसा. तुमच्या ह्या स्त्रीवादा विशीं आमी बेगीनच एक नवीच समोत आपोवया प्लीज. मॅडम प्लीज कम टू द पॉइंट. थँक्यू. युअर ऑनर, अशें देव दादलो जावंक पावलो तरी स्त्रियेचें आराधन उणें जावंक ना. भारतान सयत पितृप्रधान वेवस्था वाडत आयली. सांगतच जोडी देवाचे परिकल्पने बोळ जावन आयले. राधा कृष्णा, राम सीते अशें. भट्टाचार्य म्हणले एकल्या चिंत्प्यान सांगच्या प्रमाणे हिंदू धर्मांत देवामध्ये देवींक देवाचे उंचले स्थान फावो जाल्लें आसा. एक्झॅक्टली दॅट इज द पॉइंट. थँक्यू मॅडम. माय लॉर्ड, म्हज्या वादाक बोळ दिवंक हांव दोतोर प्रताप नायक हांणी सांगलेलें कोट करता. फादर गास्पार हांणी कोपेलांत मोंती फेस्ताक भुरग्यां आनी सायबीण मायेक नोवेना वेळार फुलां भेटोवची चाल शिकयली आनी ही चाल ताणें हिंदू लोकांतावन घेतली आनी क्रिस्तांव भुरग्यांक शिकयली. सो हियर आय कनेक्ट दीस पॉयंट. मनशा कुळाच्या चरित्रेंत स्त्री सत्तेचें आराधन, हिंदू धर्मांत देवींचें आराधन, देवाच्या आवयांचें आराधन, देवींक फुलां ओरपूंची रीत आनी आमचें मोंती फेस्त हें सुरू जाल्लें गोंयांत फादर गास्पार हांच्या मुखेलपणान. ओके, सो फादर गास्पार हांणी हिंदू लोकांतावन गणेशाक फुलां अर्पूंची रीत क्रिस्तांव लोकांक मोरयेक फुलां अर्पूंच्या मुखांतर शिकयली. ओके, ओपन घेवया. म्हणटस हेर कसलीं आचारां शिकयलीं वा शिकयलीं नात मनशाक कसलेच दाखले नात मिस्टर फुटाडो. आणि त्या दिसा रांदवेचें जेवण जेवंक शिकयल्लें कोणें वा त्या दिसा गोंयची नवी क्रिस्तांवां रांदवेचें जेवणच जेवतालीं म्हणल्यार कसले पुरावे आसात? पुरावे नात. आणि आमच्या मोंती फेस्तांत दिसचे जायते हिंदू संप्रदाय जावंक पुरो कणशी, कोबू, वॉर्नू वा आनी थोडे हे सर्व तोवलच्या काळार गोंयांत आडवारलेले. इट वॉज टोटली बॅड. बट हांगासर मंगलोरांत चालतेर आसलेले. माय लॉर्ड, नोट दिस पॉइंट. मंगलोरांत हे चालतेर आसलेले. देखून मोंती फेस्त हांगाच्या नव्या क्रिस्तांवांक लागीं हाडूंक केल्लें एक प्रयत्न. ओके, लेट मी आस्क यू वन थिंग मिस्टर फुटाडो. आमी हांगासर मोंती फेस्ता वेळार मंगलोरचे आनी गांवचें एक फामाद कांतार वा गीत कसलें काय उगडास येता? सक्कट सांगाता सक्कट सांगाता मेळ्या. एक्झॅक्टली, सक्कट सांगाता मेळ्या म्हणले कांतार लेट अस मिंगल टुगेदर म्हणल्या एका इंग्लिश कांताराचो तर्जुमो. इट वॉज अ ट्रान्सलेशन. केल्लो कोणें? फादर जोकिम मिरांदान. येस, फादर जोकिम मिरांदान फरंगीपेटेच्या मोंते मरियाणोंत आसतना बिटवीन 1762 टू 1784 मे बी. सो ह्या मध्ये ताणें केल्लो म्हणून दाखलो आसा. सो मोंती फेस्ताक एक व्यवस्थित रूप दिल्लें फादर जोकिम मिरांदान आणि ते मंगळूर तोंड म्हणलें नक्की जाता. जावंक पुरो. मुखार गोंयच्यांक हाचो प्रभाव लागून ताणें हें फेस्त म्हळ्यार फुलां उडोवच्या मुखांतर या पुरुषां वरवेच्या मुखांतर मुखार दिल्लें जावंक पुरो. बरें बरें जाय. ओके, म्हजो वाद मुखारूंक हांव परत इतिहासाची मजत घेता. ओके. 18व्या शेंकड्यांत मोंती फेस्त मंगलोराक येवचे पयलेंच भारताक आयला म्हूण सांगूंक आनी मरिया जयंतीचें आचरण भारतांत कशें सुरवात जालें म्हूण समजोवंक हांव मानेस्त अल्बुकर्क हांकां मुखार आपयता. मानेस्त अल्बुकर्क, भारतांत मोंती फेस्त ह्या मरिया जयंती फेस्ताचें आचरण कशें सुरवात जालें ह्या विशयान कुर्तीक थोडो विवर दिया. युअर ऑनर,
जेजूच्या शिसापैकी एकलो सांत तोमास भारताक क्रिस्त शका 52 इसवेंत आयलो आणि ताणे भारतांत क्रिस्ती बोवार्थ पासारलो म्हणलो वाद सांत तोमास भारताच्या सांत तोमास क्रिस्तांवांचो. सांत तोमास क्रिस्तांवांचो वाद सत जावं वा काल्पनीक, पूण युरोपी वसाहतुशाही लोकांनी भारताक येवच्या आदींच हांगासर क्रिस्तांव धर्म आसलो म्हणल्याक सबार दाखले मेळ्ळ्यात. मात्र न्ही, 6व्या शेकड्यांतावनूच तांच्या मध्ये मारिया जयंतीचे आचरणय आसले. केरळांत जाकोबाइट्स आणि भारतीय ऑर्थोडॉक्स कॅथोलिक मारिया जयंतीक नलपिरावी म्हणटात. ह्या दिसांनी मांस मासली सुरसुरो पियान आसतना रावच्या ह्या जिंजवाराक येट्टुनोम म्हणटात आणि फेस्ता दिसा 3 मुरा म्हणलो मांस मासलेचो गड्ड जेवण करतात. आणि फेस्ताच्या मिसा उपरांत पच्चोर म्हणले दूद नारळ आणि गोड घालून तयार केल्ले वर्ण सर्व भक्तिकांक मांडटात. हे आचरण आमच्या इगर्जमते प्रमाणे अधिकृत नाही, तरी आमच्या भारत आणि अरबी सिरियन कॅथोलिक लोक चड भक्तीपणान आचरण करतात. आणि तमिळनाडांत मारिया जयंती भलायकी मायाचे म्हणजे वेलंकणी मायाचे फेस्त थंयसर येट्टुनोब आचरण करतात. युअर ऑनर, आमी हांगासर उलोवचो विशयी मोंती फेस्ताक मंगळूर मूळ म्हणून. तशें पळोवंक गेल्यार मोंती फेस्त संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वा वेगवेगळ्या गांवांनी विविध रितीने आचरतात. आणि ह्या विशीं सर्तीक माहिती दिवंक हांव मानेस्त सुवारेस हांकां मुखार आपयता. कंटिन्यू प्लीज. मिस्टर सुवारेस, हॅलो. मोंती फेस्त संवसाराच्या वेगवेगळ्या गांवांनी वा देशांनी कशें आचरतात ह्या विशीं कांय थोडी झळक आमकां दिवयात. फिलिपिन्सांत मारिया जयंती राष्ट्रीय रजेचो दीस तर माल्टा गोवांत फेस्ता दिसा मिसा उपरांत बोट रेस म्हणून हाडटात. ह्या देशाच्या इतिहासांत 3 पोटी सप्टेंबर 8 वेर फेस्ता दिसा तांणी तांच्या वैरीचेर जैत आपणायले देखून तो दीस जैताचो दीस म्हणून ते आचरतात. विक्ट्री डे. या 1565 1800 आणि 1942. ओके ओके. आणि इटली विशयान सांगची तर इटलींत मारिया जयंतीच्या दिसा 1738 तयार केल्ली मारिया बांबिना म्हणजे बालोक मुरयेची आजाबाची इमाज लोकांच्या दर्शनाक दवरतात. आणि ह्या इमाजीची ल्हानशी एक रूपणे 9व्या काजारी जोड्यांक खानीक जावन दिवची दस्तूर थंयसर चलतेर आसा. अँड टेकिंग अ स्पेशल नोट ऑफ फ्रांस. या फ्रांसांत आचरण करच्या मारिया जयंतींत आणि कोडियालच्या मोती फेस्तांत जायते सिमिलॅरिटीज दिसून येतात. ओके. थंयसरी थोड्या फ्रिगजींनी हे फेस्त लुनेचे फेस्त जावन आचरतात. थँक्यू सर. प्लीज. युअर ऑनर, आमी मोंती फेस्ता विशीं उलयता आनी मंगळूरच्या सद्या लोकांचे अभिप्राय काणगेना जाल्यार जायना. देखून आतां हांव मंगळूरच्या सद्या लोकां तर्फेन मानेस्त सोजाम हांकां मुखार आपयता. या नमस्कार. मोंती फेस्ता विशीं तुमकां कळ्ळी तसची थोडी माहिती वा तुमच्या पुर्वजांनी सांगल्ली थोडी माहिती आमकां दिवेत. आमी काले म्हणचे मुजो आब सांगतालो आमी सकट आमचो मूळ धर्म सांडून आयिल्ले, पूण आमच्या मूळ धर्माची आचरणां फेस्तां आमी क्रिस्तांव जाल्या उपरांत आचरण करतले. त्या देखून आमच्या वडिलांनी आमकां एक कुराल्ला पार बासोनी म्हणून हे फेस्त सुरवातले म्हणून मुजो आब म्हणटालो. जायत. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सो युअर ऑनर, हियर आय कन्क्लूड माय आर्ग्युमेंट. 1560 इसवेंत गोंयांत इन्क्विझी जावन सुरवातलेंच गोंयांत थोडो लोक कॅनरा कुशीने देशांतर आयलो. दुसरो वाळो आयिल्लो 1684 अंतर, तिसरो वाळो आयिल्लो 1740 इसवेंत. ओके. अर्कुळांत पयली बांदलेली इगर्ज 1568 आणि ती सान फ्रांसीस आसिसीच्या मानाक. 1762 इसवेंत फादर जोकिम मिरांदा गुमजूर फिरगजीक विगार जावन आयले. आतां समजून घे जालो विशय कितें म्हळ्यार जर 16व्या शतमानाच्या सुरवेरच गोंयांत लोक मंगळुराक देशांतर आयलो तर तांणी हांगासर येवन मोंती फेस्ताची सुरवात कित्याक केली ना पाय. 1784 इसवेंत टिप्पून मंगळूरच्या क्रिस्तावांक कैद करून श्रीरंगपट्टणाक व्हरतना फादर जोकिम मिरांदा मोंते मारियानोत आसलो. ही वॉज देर.
बहुशा हांगाच्या नव्या क्रिस्तावांक वा भावार्थ सांडलेल्या क्रिस्तावांक लागी हाडूंक ताणें ह्या फेस्ताची सुरवात केल्ली जावंक पुरो. मानेस्त गोमेज, तुम्ही सांगचे प्रमाणे 1762 इसवेंत फादर जोकिम मिरांदा उमजोर फिरगजेक विगार जावन आयले. येस वय. खंय जावन आयले? हां, फादर जोकिम मिरांदा उमजोर फिरगजेक विगार जावन गोंयांत आवन आयले. माय लॉर्ड, गोंयांत आवन आयले. तवळ मंगळूरू गोंय आर्च दिएसेसिकल आसलेल्यान आनी मंगळूरच्या सर्व फिरगजांनी गोंयचेच याजाक सेवा दिवन आसलेल्यान गोंयच्या धार्मीक फेस्तांच्या आचरणाचो प्रभाव मंगळूरांतय जाला आनी मोंती फेस्त सयत गोंयांत आवन मंगळूराक आयलो. बट मिस्टर फुटाडो, गोंयांत हांगाचे बरी फेस्त आचार दितात म्हणल्यार कांय पुरावे नात. कित्याक म्हळ्यार गोंयांत फेस्त सुरवात केल्लो फादर गास्पर दुसऱ्याच वर्सा मरण पावलो आनी मरिये जयंतीक भारतीय रूप दिवचे फादर गास्पराचें चिंतप तवळच्या वसाहतुशाही चिंतपाक ताळ पडनातलें आनी पोर्चुगीज मिशनरींनी ह्या फेस्ताक पाठिंबो दिनासतना ते आडवून गेले. एक्झॅक्टली. फादर गास्पार तसल्या 16व्या शतमानाच्या जेजुईत मिशनरीचें चिंतप, इनकल्चरेशन चिंतप समजून मोंती फेस्ता मुखांतर कार्यारूपाक हाडचे फादर जोकिम मिरांदाचे प्रयत्न बहु यशस्वी जाला म्हणून सांगूंक शकता माय लॉर्ड. प्लीज. दॅट्स ऑल युअर ऑनर. आता आमी एका निर्धाराक येवन पावचे जाला. देवस्तुतेंच्या रितींचो इतिहासकार ब्रॅडशो म्हणटा, खंयचीय धार्मीक आचरणां इतिहासाच्या विविध हंतांनी पाशार जावन येताना वेळा काळाक सरी जावन आचरण करच्या परिसराक सरी जावन आचरण करच्या समाजे भोंवतींच्या हेर धर्माच्या समुदायांतल्या आचरणांतली अर्थाभरीत आनी देखीभरीत आचरणां आपणावन वा तांच्या प्रभावाक वळख जावन मूळ आचरणांनी बदलाप जावचो संभाव आसता. मंगळुरी आनी गोंया मदल्या मोंती फेस्ताच्या आचरणाकाचो तफावत ब्राडशोच्या सुत्राक सोमा ओंबता. 16व्या-17व्या शेंकड्यांनी जेजुईतांनी केल्ले तितली दुसरे संस्कृतीची गूण आपणावची प्रक्रिया दुसऱ्या खंयच्याय मिशनरींनी केल्ल्याचो दाखलो ना. फादर जोकिमाच्या काळार टिपूचे बंदरे वरवीं फासरलेल्या कुटुंबा सांद्यांक मोंती फेस्ता दिसा खड्डायेन म्हणले परी सांगते मेळोंक रचन केल्लो संप्रदाय आयच्या काळाकी तितलोच प्रस्तुत आनी सूक्त. ह्या निर्णया वरवीं आमी आमचें फेस्त एकवट सांबाळूंक आचरचें. बगार एकवट बिगडावंक न्हय. सप्टेंबराची 8 तारीख लुणे फेस्त आनी मोरयेचो जाल्लो दीस मात्र न्हय, एक कुटुंबा फेस्ती जावन आसा. आयले वर थोड्या वर्सां जावन सप्टेंबराची 8 तारीख चड भुरग्यांचो दीस म्हणूनय आचरण करतेस आसात. ही एक बरी बदलावण. धार्मीक फेस्त एक सामाजीक फेस्त जावन बदलोवचें म्हळ्यार देव मनीस जाल्ले फुडेंच. पूण आजकाल फेस्ताचें रूप बदलूनचें आमकां दिसून येता. आदी लोक शेतां भाटांनी काम करतालो, आतां म्हयन्याच्या पगाराक दफ्तरांत काम करता. व्हडलें हितल आसलेल्या घरांनी रावतालो, 2 BHK फ्लॅटांत रावते आसा. शेजारा रानांनी वचून सोरून फुलां एकठांय करची मजा आतांच्या भुरग्यांक कळीत दिसना. भांगाराचें मोल दिवन रांदवे घेवच्या की मांस घेवन फेस्त करचें बरें म्हूण चिंतून थोडीं जाणां सोरो आनी मांस नातलेलें फेस्त कसलें म्हणल्या मनोभावान मांसाची मूर कळीत नातलेल्या ह्या फेस्ता दिसा 4 तरांचे मांस रांदतात आनी लुणे फेस्ताचो महत्व सत्यानाश करतात. आदी गरजेचें धर्तेतावन मेळटालें, आतां सक्कड सुपर मार्केटांत मेळते आसा. अशें आमी आमच्या मातयेतावन पयस गेल्या. एक गजाल मात्र सत, ह्या फेस्ताचो धार्मीक महत्व आमी विसरचे ना, पूण हाचो सांस्कृतीक महत्व बेगीनच विसरून वचचे लक्षणां दिसून येते आसात. शहरांतलें वारें बळ जाताना हें फेस्त एक लुणे फेस्त म्हणून 2 कडेन मात्र जीव उरतलें. एक परिपूर्ण तरेन आचरण करून कळीत आसलेल्यांच्या खाल जमानांनी आनी एक
बुकांच्या पानांनी. तोल म्हणसर हर एक वर्सा मोंती फेस्त आचरण करताना आमच्या संस्कृतीची कांय थोडी मूर आमच्या नाका आदरली तर आमची समज भागी. देव बरें करूं. The court is adjourned.